बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू उपकारी मनान आमच्या गोवळ्या बिस्प बाजील सोजान केल्ल्या सर्व सेवे खातीर देवा गर्गां दिवंक आनी तशेंच ताका ताच्या मरणाच्या 25 वर्सांच्या उडासाक सांगाता मेळटा आसतना शांती मागूंक आमी जमल्या वाचता ह्या मिसाक जोगती तयाराय करच्याक आमच्या पथकांचेय बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया हांव पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यो सरण सांगता मनान चिंतून तोंडान तिसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोटड अपराध ह्या पासून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा हे तुझे मंगळूरचे धर्म प्रांत सांबाळची जबाबदारी बाजील साल्वादोर आमच्या गवळी बापाच्या हातांत तुवें घाली. ह्या कुटुंबा पासत कश्ट घेवन तो वावुरलो तर ताका आतां तुज्या सासणीक संतोशांत घे. आमच्या सम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मोराना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्ता देवाच्या नितीसद्रे हुजीर झडटेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवन देव, हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यान सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाकणतलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापलें लेख दिवचें पडटलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. सौम्या मुझा देवा तुका
आत्मो तानेता उदक नातलेले सुके धरणी बोरी मुझे कोर्तुका लालेता मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव वाशेता तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेष्ठ मुझे वोन तुझी महिमा वर्णिता मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता सगळे मुझे शिणयेन हांव तुका वाकणटलो तुझे नांव कान हात सोडटलो परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो संतोषाच्या ताळयान मुझे वोन तुका वंदितले मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता सर्वेस पो तुमचे सुव्यासूं जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या ते वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो हांवच तो सर्गींतां देवन आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मिळशाक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें तें जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें तें ससनाचो जीव आसा आनी निमान्य दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस करें खान आनी म्हजें रगत करें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें तें जियेता हांव ताचें तें जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार्थ हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरीने ते मॉर्न पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो
देवाचें उतर हें म्हाका तुका क्रिस्ता सप्टेंबराची 5 तारीख सकाळींची 5 वरां मंगळूर दिएसीसीचो गवळी बाप अदीक मानादीक बाजील साल्वादोर सोजू ताचो आत्मो बापाक समर्पिता. हें घडलें 25 वर्सां आदीं 1996 इसवी. ताचेर मोग दवरन आनी अभिमान दवरन आमी आज हांगासर ताचो उडास करता आनी देवा कडेन ताका सासान विशव दिवं दी म्हणून मागता. अदीक मानादीक गवळी बापानो, याजक बाबानो, धर्म भयणीनो आनी म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत येतना एक मिसांव दिवन देव धरता. हे मिसांव जारी करूंक बापान ताच्या पुताक जेजूक आमचो मेस्त्री आनी आमचो गुरू जावन एक बरो गवळी जावन आमकां दिला. आमी ताचे लक्षिले शिस्त जावन जियोंक आमकां आपणे आसा. हें आपणें जियोंक आमकां ताच्या जिवितांती तो भरता. हें जिवीत न्हयच थोड्या मापान बगार बरोवन वमतोच्या मापान म्हणून सांजुवच्या वांजेलांत आमी वाचता. हें जिवीत विविध रितींनी आमी जियोंक आसा. सांत पावल ह्या विशयान आमकां सांगता, ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें देणें, थोड्यांक प्रवादी जावचें देणें, थोड्यांक स्वार्थेगार जावचें आनी हेर थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या परजेक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचें मणियारपण जावन आसाचो शेवट. एका दिएसीसींत एक गवळी सोम्याचो प्रतिनिधी जावन ताच्या हिंडाची जतनाय करूंक विंचुल्लो तो. ताका दिएसीसींत विशेश जबाबदारी आसा, कित्याक तो सोम्याचो प्रतिनिधी जावन आसा. सोमी कसो सगळ्या पवित्र सभेचो मस्तक, तशें एका दिएसीसीक गवळी बाप प्रत्येक जबाबदारेचो पात्र घेता. सांत पावल म्हणटा, म्हाका क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक धाडला. जेजू क्रिस्त इतलो ग्रेस्त जाल्यारय आमचे खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. ह्या खातीर आमकां क्रिस्तांव समुदायाचो ह्या दिएसीसीचो श्रेश्ठ गवळी जावन देवान आमच्या देवा दिन गवळी बापाक अदीक मानादीक बाजील साल्वादोर सोजाक विंचून काडिल्लो. ताणें क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक ध्येय ताच्या गवळीक मणियारपणाचो ध्येय जावन ताणें घेतलो. 31 वर्सां कळमीत नासतना वर्त्या उर्बेन क्रिस्ताक परगट करूंक तो वावुरलो. लोकांचो भावार्थ घट करूंक, तशें माये मोगान आनी सेवेन ताणें जियोंक उर्बेन तांकां बरोवंक तो वावुरलो. वतिकान महासभेचें धोरण आनी शिकवण आमचे दिएसीसींत जारी करूंक हर एका वाटेन तो वावुरलो. देवान ताका दडंग जीव
बरी भलायकी आनी तरणाटपणाचो अवकाश दिल्लो आपणाक दिल्ल्या हर एका देण्या मरिफात ताणें ह्या दियेसीसींत खळमेत नातुल्लो वावर केलो 1970व्या वर्सा भितर ताणें आमच्या दियेसीसीच्यो पोरण्यो बांदावळी पुरा बदलल्यो आनी नव्यो मांडावळी घडल्यो लोकांच्या मायभाशेनच आनी लोकांक फुडकर्ण मीस आनी सा भेटवणी करची रीत ताणें हांगासर जारे काडली मिसाक सक्रामेंतांक आनी आशिर्वादांक वापरची सगळीं पुस्तकां लात्या भाशेंतावन कोंकणी भाशेक भाशांतर केली हो एक वावर महान वावर तो ताणें केलो वातिकान सभेची शिकवण आनी चिंताप कार्यरुपाक हाडिल्ली भारतांतच पयली दियेसीस मंगळूरची दियेसीस आमची दियेसीस म्हणली कीर्त ताका लाभता मंगळूर दियेसीसीची सर्व माहीत ताका आशिल्ली ताच्या दफ्तरांत बसून फिरगेचो खंयचोय विशय तर्क करतना फिरगेच्या विशयांत खंयच्या कुशीन कितें आसा तें तो सांगतालो तें आयकून लोक अजाप जातालो ह्या जगांक तो एक वडील एक बापूय आनी एक इश्ट जावन आशिल्लो पळोवंक गंभीराय ताचें तें दिसून येताली जाल्यार एक मोवाळ काळीजी ताका आशिल्लें लोकांक आदार दिवच्याक नव्यो फिरगोजो स्थापन माध्यमीक इस्कॉलांची सुरवात पोरण्या बांदपाच्या जाग्यार नवीं बांदपां लोकांची आर्थीक परिस्थिती बरी करूंक शिवय दिवपी संस्था मुखांतर योजना निराधारी लोकांक तांच्या फुडाराक आर्थीक वेवस्था अशें विविध रितीन ताणें लोकांचें बरेंपण तो आशिल्लो ह्या दियेसीसींत हो वावर करतनाच पयशिल्ल्या बिदार जिल्ल्यांत मिसांव वावर ताणें हातीक घेतलो तो लोक दलीत पंगडाक सर्व 1500 पंगडाचो सकयल्या वर्गाचो जावन आशिल्लो आनी तांकां थंय ती समाजीक लौकीक आनी अर्थीक जिवनांत भोव पाटी आशिल्लो तांकां वयर हाडूंक ते अभिवृद्धीची योजना ताणें सुरू केली भुरग्यांक शिकाप दिवच्याक टिचरांक ताणें नम्यारलें स्वसहाय पंगड केले आनी अशें लोक अभिवृद्धी जावंक सुरू जालो आनी ताच्या सांगता लोकांक क्रिस्तांव वळख दिली क्रिस्तांव बाबार्थ शिकयलो दोतोन तांकां शिकयली आनी फकत ते मिसांव प्रारंभ करतना 20 आनी 3 ते 20 कथोलीक आशिल्ले कडेन निमाणे गुलबर्गा नवी दियेसीस जाताना 5000 वयर क्रिस्तांव लोक थंयसर आशिल्लो आनी तितलोच बाप्तिस्माक तयार जावन आशिल्लो ही नवी दियेसीस थंयसर जावंक हें मिसावूंच कारण आनी हाका आमचो गवळी बाप कारण बिस्प बाजील सोजाची मिशनरी उर्बा कितली गी म्हूण हातू दिसून येता इतल्या तिरासनेन आनी उर्बेन गवळीक वावर करनाशिल्लो गवळी बाप एकच सणे ताची दाव तो रावयता सप्टेंबराच्या 5 तारखेच्या फांत्याच्या 5 वरार 25 वर्सां आदीं काळीज रावणे वरवीं
मॅसिव हार्ट अटॅक जावन तो देवाधीन जालो. ताणें ताचो आत्मो बापाच्या हातांत उपसून दिलो. 70 वर्सांची ताची जिणी आनी 31 वर्सांची गवळीक मण्यारपणाची जिणी थंयसर संपली. सांत पावल म्हणटा, हांव म्हजें झूज बरें करून झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा आनी आतां नित्यमनपणाचो मुकूट म्हाका तयार आसा. ह्याच चिंतपान जियेल्लो आनी खळमीत नासतना वावुरलेलो आमचो मोगाळ गवळी बाप मानादीक बाजील साल्वादोर सोज तो मुकूट जोडूंक गेला. देव ताका तें इनाम दिवन दी आनी दितलो म्हूण आमी पातयेतांव. क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक उर्बेन वावुरलेलो तो आमकां एक देख जावन आसा. आमी त्याच उर्बेन आमकां देवान दिल्लें मिसांव तें उर्बेन खरेपणी जारी करूंक प्रयत्न करूंक तो आमकां एक प्रेरण जावन आसा. देव आमच्या मोगाळ गवळी बापाक सासान विशो दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी ताचे खातीर मागया. आमेन. आमची मागणी आनी तेसावां आतां सुमया मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या समेस्त मण्याऱ्यांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर समेस्त लोकांक उर्बेन परगट करूंक आनी पवित्र सभेचो भावार्थ जिवाळ करच्या दिशेन वावर करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची गरज समजून वावरेशें कर. समेस्त पद्जेन बरोशान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आज आमी 25 वर्सांचो मरणाचो उगडास करच्या अधिक मानादीक दोतोर बाजील साल्वादोर सोज बापाक ससनाचो विशय लाभय. ताणें आमचे पसत केली सब कामां आमी उर्बेन सगळींचे राज बांदचे दिशेन फुडें बरोवंक आनी भवार्थ जिवाळ आसची पवित्र सभा बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बिस्प बाजील सोज हाच्या कुटुंबाच्या समेत सांध्यांक तूं बऱ्या बलेकेन सांबाळ. ह्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या समेस्तांक सासणीक सूख दी. ताच्या जिविताच्या मिसावांत आदार दिलेल्या समेस्तांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक.
या येवकरिस्ताच्या मेजाबोवारी हजर जाल्लेल्या आमच्या गवळी बापाचेर, याजकाचेर, धर्मिकांचेर आनी हे दियेसीच्या समेस्त प्रजाचेर तुजे बेसांव घाल. आमी सदांच पुनर्जिवंतपणाच्या उजवाडांत वाडाशे कर. अशें सतानितीचे मागण्याचे आनी भावार्थाचे रास बांदूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे ससाई दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा मोगाळा, तुज्या वड्या काकुतीन तूं आमकां सांबाळताय. आमच्यो सुखी बक्षिताय, आमच्या काळजांत संतोष दादोसकाय आनी नव्या जिविताचो बरवसो घालताय. मरण पावुल्ल्या समेस्त आमच्या भावंडां पासत प्रत्येक जावन देवा दिन बिस्व बाजील आनी ताच्या आदी हांगासर गवळीकपण चलिल्ल्या सर बिस्पां पासोतय आमी मागता. सर याजकां पासत, धार्मिकां पासत, लायक परजे पासत तांकांय सासणाचो विशेव दी आनी समेस्तांक तुज्या राजांत घे. अशें आमी सकटां एककुटां कशें जियोंक आमकां तूं फावो कर. तूं जो जियेताय, राजवट चलयताय, ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कनवळ्या बापा, बाजील धर्माध्यक्ष ह्या जिवितांत आसतना तुज्या भावार्थांचे सडवणे पासत होच सुदारणाचो यज्ञ तुका भेटयतलो. तोच यज्ञ आतां मानून घेवन ह्या आमच्या अंतरलेल्या गवळी बापाक पूर्ण माफी आनी बऱ्या गवळ्या बराबर तुज्या महिमेंत घे म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उदेशीन देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खाराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडटा सो गुटू परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभला तुझे पुनर्जीवन भोग आम्ही बदलता तुझ्या येया सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या गोवळ्या साल्वादोर बाजेलाची काकूळट कर ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवान जुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व
वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्यात जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक शिक्षाव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडता म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुमी उंचे म्हाका पावना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये रसनरा ये पोसनरा आमच्या सोडवून दरा रसनरा ये पोसनरा आमच्या सोडवून दरा आमच्या सोडवून दरा ये जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये अशांतीच्या या संवसारात संपूर्ण आम्ही बुडून गेल्या अशांतीच्या या संवसारात संपूर्ण आम्ही बुडून गेल्या शांतीच्या कुवारा कृपेच्या भांडारा राखून वरतू आमकां शांतीच्या कुवारा कृपेच्या भांडारा राखून वरतू आमकां रसनरा ये पोसनरा आमच्या सोडवून दरा रसनरा ये पोसनरा आमच्या सोडवून दरा आमच्या सोडवून दरा ये जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये पातकाच्या तोंडात आम्ही सोम्या आम्ही निसरून पडल्या पातकाच्या कोडात आम्ही सोया आम्ही निसरून पडल्या तुझे शिवाय आमकां जीव जायना सोम्या आतूर चलय आमकां तुझे शिवाय आमकां जीव जायना सोम्या आतोरू चलय आमकां रसनरा ये पोसनरा आमच्या सोडवून दरा रसनरा ये पोसनरा आमच्या सोडवून दरा आमच्या सोडवून दरा ये जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये जेजू ये बेगी ये शांती तुझी हाडून तू ये प्रार्थुया भोव दयाळ बापा बाजील सल्वादोरामच्या गोळी बापान जेजूचेर विश्वास दवरलो आनी ताचें नांव संवसारांत परगटलें
तर आम्ही भेटलेल्या यज्ञा वरवीं जेजूच्या सुखांत ताका आता आणि एक दीस आमकां ताच्या हिंडाक वांटो दी म्हूण तुज्या लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक घडी बसा. मोगाळ कोळी बापानो, यासर भावानो, धर्म बहिणीनो आणि सर्व मोगाच्या सैऱ्यानो, देवादीन बिस्प बाजील साल्वदर सोज हांच्या मरणाच्या तशेंच सर्गराजाक जल्मल्ल्या 25 वर्सांच्या संभ्रमीक मिसांत आज आमी वांटेली जाल्या प्रधान याजक जावन आमचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्दाना हांचो तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव उपकार बावडतां. तशेंच पयलींचे बिस्प हांगासर आसात अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा, तशेंच उडपीचे धर्माध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो हांचोय तुमच्या सर्वांच्या नांवी आनी आमच्या गवळी बापाच्या नांवी उपकार बावडतना विगार जेराल, चान्सलर, सर्व आमचे याजक, धर्म बहिणी आमी तुमी वांटेली जाल्यात, तशेंच कुटुंबाचे संदे आसात, तुमच्या सर्वांचो आमच्या गवळी बापाच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. इलितोजी म्हणून हाडिल्ल्या मंगळज्योतीचे डिरेक्टर फादर विजय मचादो हांचो, तशेंच रंगीतरान कंतारा गायलेल्या कंतारिस्तांचो, तांकां तरबेती दिल्ल्या क्वायर मास्टर आमचो एंटनी डिसिल्वाचो उपकार बावडटा. डिवायन वर टीव्हीचेर प्रसार केल्ल्या ताचो मालक स्टीवन मेंडिसाचो फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्याचो आमी उपकार बावडटा. आतां निमाण्या आशिर्वादा उपरांत बिस्प बाजेलाक निके बिल्ल्या पोंडा लागीं आमचो गवळी बाप, हेर गवळी बाप थंयसर मागणे विधी चलयतले. उपरांत निमाणे कंतार जाल्लेंच एक मोटवें कार्यक्रम म्हज्या उजव्याक थंयसर आसा मिनी साल तांतू चलतलें. बिस्प बाजेलाच्या जिनिये चरित्र आटपचें ल्हान पितूर थंयसर दाखयतले. उपरांत स्टीवन क्वाड्रस हाणें संग्रह केल्ल्या बुकाचें उक्तावण थंयसर आसतलें. हो बूक उपरांत मोलाकी तुमकां मेळटलो. तुमकां सर्वांक राखडो प्रतिरिती हांगासर हाडल्या ती तुमी घेवंक विनंती करता. उपरांत आयिल्ल्या सर्वांक फळाराची एक ल्हान बॉक्स आसा तो घेवन तुमी वेचें. मिनी सालांत जागो पावना नंतर थंयसर भायर वरांडार तुमी रावयेत. 60 जाण आसा जाल्यार हांगासर इगर्जेच्या बल्कावांती रावयेत. देव बरें करूं. मोगाच्या गवळी बापानो, बिशप अलोयशियस पॉल, बिशप जेराल्ड आयझक लोबो, हांगासराच्या विगार जेराल, चान्सलर, विगार वारानो, सेनेट सभेच्या, तशेंच पास्टल आमच्या कन्सल्टर्स आनी तशेंच पास्टल परिशद हाचे सांदे आसात. इतर याजक आसात, फिरगजीचे धार्मीक भयणी आसात आनी तशेंच ह्या फिरगजीच्या गवळी परिशदीचे थोडे सांदे आसात. तुमकां समेस्तांक ह्या वखदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन फादर आल्फ्रेड पिंटो कथेद्रलाचो रेक्टर, हांगाचो विगार, ताणें जायपुरती मिनत घेवन सर मांडावळ गेल्या आमच्या विगार जेराल बापानी आनी तशेंच हे पिंतूर काडूंक फादर अनिल फेर्नांडीस हाणें पावंड काडल्या. स्टीवन क्वाड्रसान जायपूर तो वावर केला, तांचो उडास पडटा. आनी प्रत्येक जावन तुमी हांगासर कुटुंबादाराची आसात, तुमचोय हांव उपकार बावडटां तुमी दिल्ल्या महान देण्या खातीर. देव तुमकां समेस्तांक हांगासर आयिल्ल्यांक आनी माध्यमा मारिफात हें मिसाचें बलिदानांत पात्र घेतल्या समेस्तांक देवाचो आशिर्वाद मागता. गवळी बापानी दिल्लो संदेश प्रसंगा वेळार खंडीत जावन मिसांवा विशीं तो आमी मतीन दवरया. बिस्प बाजेलान कशें मिसांव केलें, सोम्याचो वांजल क्रिस्ताची संपत्ती परगटली, सगळो जिवोत्सव ताचे खातीर दिल्लो. आमी आमचो जिवोत्सव सोम्याच्या वांजेला खातीर दिवंक आमच्या दोळ्या मुखार आसचें प्रेरण ताणें दवरलां. तांचो हांव उपकार बावडटाना ह्या मिसांवाक महत्व दिवन ताणें सांगिल्ल्या त्या प्रसंगा पसोती हांव तुमचो उपकार बावडटां.
उभे राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रार्थना सर्वेस्पर आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकरा जोडी बिस्को सर्वत्र स्वजाची कापून कर. आपल्या करण्याची शिक्षा नका देऊ नका. तुझ्या तुझी खुशी पाडू नका. मानस नाही खऱ्या भावाच्या ते एक वाटायलो तेच तरी तुझ्या काकुशी सगळी देवदूतांच्या वरांचा का स्वागत करो. क्रिस्तांच्या समयावर होई. शासनाचा विषय
समर्पण ताणें जियोवन दाखयलें. हे आसात उतरां बाजील सल्वादोर सोजाच्या 17 फळे वयर कंकुल्यो वळयो. क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक म्हणल्यार देयकाल ताचे वयर कंकुल्यो वळयो. क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक म्हणल्यार देयकाल ताचे गवळीपण अंगलू देशीक ग्रेस्त बळवंत ह्या सत्ते वरवीं हर एकल्याच्या प्रभाव पडला आनी एक प्रेरण जावंक पावला. देखून बिस्प बाजील सल्वादोर सोज सस्नाक अंतरून आजीक 25 वर्सां जाल्यार आजून लाखो लाखांच्या काळजांनी तांचो उगडास जीव आसा. आजीक 25 वर्सां आदीं आज ताच्या उगडासाक आमी पवित्र बलिदान भेटयलें आनी आतां ताचे उगडास जिवे दवरच्याक तयार केल्ल्या दाखल्या चित्र म्हणजे डॉक्युमेंटरी पुस्तक लोकार्पण करून मोगाच्या निवृत्त गोळियोपानो लोशियस पॉल डिसोजा, उडपीचो धर्माध्यक्ष बिशप जेराल्ड आयझक लोबो, हांगाचो कॅथेड्रलाचो रेक्टर फादर आल्फ्रेड, ब्रिगाडियर आसात, चान्सलर आसात, हांच्या समेस्ताच्या नांवान आनी दियेसीच्या सर्व याजकांक, धार्मीक भयण्यांक, भाव भयण्यांक, तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत दितां. हें ल्हानशें कार्य, एक ल्हान डॉक्युमेंटरी, हाची एक झळक आमकां दिता आसतना आमचें मन खरेंच देवा थंय उबारूंक अर्गां दिवच्याक आनी तशेंच प्रेरण लाभच्याक हें केलां. डॉक्युमेंटरी आनी तशेंच पुस्तक अमर उगडास अमर दवरच्याक. तो अमर जाला म्हणल्यार शब्द आसले ताच्या मरणाच्या दिसा 9 तारीखेर मरण जाल्लें. त्या दिसाच्या ते ल्हानशा रजिस्ट्राचेर तो अमर जाला म्हणल्यार शब्द आसले आनी खरेंच तो देवाच्या काळजांत अमर आमी जाणाव आनी आमच्याय मतींत तो अमर. देखून तुमकां समेस्तांक ह्या ल्हानशा कार्याक स्वागत म्हणटा आनी देव बरें करूय म्हणटा. देव बरें करूं. अदेक मनादे गवळी बापानो तुमच्या मोठव्या तरी अर्थभरीत संदेशा खातीर बिस्प बाजील सल्वादोर सोजांच्या
देण्या बरीत तशेंच महान फुडारपणाच्या जिणे विशीं आतांच्या तशें मुखल्या पिळगेक माहिती दिवच्याक आनी ताच्या जिवितांत प्रेरेपीत करच्या उद्देशान बिस्प बाजिरानूच सुरवात केल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरान एक धाकलें चित्र तयार केलां. ते लोकार्पण करीचे म्हणून आमच्या DSCचे निवृत्त बिस्प अधिक म्हणून दोतोर लुईस पाउल सोजो हांचे लागीं हांव विनंती करतां. गवळ्या गाज बिस्प बाजिल साल्वादोर सोजाच्या जिणी आनी मिसांव आदारीत डॉक्युमेंटरी. उदेंतीचे रोम म्हूण नांव वाडलेल्या मंगळूर DSCच्या वांट्याक बिस्प बाजिल साल्वादोर सोज फांत्याफाराच्या सुक्रात असलो परजळीक मुखेली. 1960 तावन 1990 पर्यंत 31 वर्सां ह्या विस्तार आनी बळवोन DSCक खरें क्रिस्ती नवे सावन दिल्लो तो फुडारादिश्ट असो मनीस. ह्या महान गवळ्याची गाज मंगळूरच्या पवित्र सभेंत अजुनूय आयकूंक मेळटा. मे 23, 1920 आनी 6 वेर जल्मल्लो बाजिल साल्वादोर सोज बोंदेलच्या कामात सोजां गेल्या घराण्याच्या दियेक सोजासो आनी ओमजूर शेट पिरेरी गेल्या मेरी पिरेरुसो पूत. पहिल्या आनी दुसऱ्या महाझुजा मदल्या कश्टा काळांत भरती घराण्यांच्या कुटुंबाचो मलगडो चेरको जावन जल्मल्ल्या ताका सबार जबाबदाऱ्यो वोवोवच्यो पडल्यो. एकदम देवोत्पणाच्या ताच्या कुटुंबांत रास देवापवणी तांगेर मागणे रजार सुकल्ले ना. भुरग्यापणांतावनूच ताची एकदम सोंपी दुबळेकायेची जीण, वडिलांची सेवा, तोटाचें काम, इस्कॉल ह्या सगटांत भुरग्यापणारच शातिवंतपण ताणें दाखयिल्लें. बोंदेल सान लॉरेन्स इस्कॉलांत प्राथमीक शिकप शिकतस सांत लुईस हायस्कुलांत ताणें आपलें शिकप संपयलें. शिकपांत तो हुशार, शिक्षकांक विधेयी. हायस्कूल शिकपा उपरांत याजक जावचे खातीर तो सांजुजे सेमिनरीक भरती जालो. बिस्प वितोर रुजार फेर्नांदान ताका सेमिनरीक स्विकार केलो. आल्शेंद्र सोज आनी जुजे मातायस ताचे संगाती. कुशाली, खेळांत आनी शिकपांत हुशार आशिल्लो सेमिनरिस्ट बाजिल सकडांक मायपाशी. तो ह्या कुटुंबाचो मलगडो पूत आनी सकड भाव भयणी सकड मोगान ताका धाडटू म्हणून आपयताले. सगळ्यां कडेन तो मोगान आसतालो, सगळ्यांचे कश्ट विचारतालो. एवरी टायम आमकां मेळोंक म्हणून घरा येतालो. आमचे कडेन नुस्तें मोग ताका, डॅडी कडेन नुस्तें मोग, प्लस आमी 4 जाणां भुरगीं आमचे कडेन नुस्तें मोगान आसतालो. केदाले पडल्यार आमकां जोक सांगतालो. अंकल म्हळ्यार आमकां डॅडीच्या विसड मोग ना, तितल्या मोगान ताणें आमकां पळयलां. आमचो कुटुंबाचो एकवट दवरूंक ताचो पात्री विशेश म्हण येता हांवें. ताणें आमचे कुटुंब एकवटान रावंक मस्त आमकां सलाह दिल्या. आमच्या जिणेंत हर एक पोटी खंयच्याय गरजेक मार्गदर्शन तो दितालो आनी खंयच्याय वेळार आमी सुकोन पडल्या जाल्यार मोगान तो आमकां तिदवितालो. बिस्प वितोर फेर्नांदान 25 मार्च 1952 वेर बाजिलाक ताच्या 26 वर्सां प्रायेर याजकाची वर्द दिली. ताच्या याजकी जिवितांत विधेयपण आनी ल्हानविकायेचो शेगूण केदींच सुकुल्लो ना. याजकपणाच्या सुरवेर बाप बाजिल मोड अंका फिरगजेचो सहायक विगर जालो. यावेळी शतिवंत याजक मुखार कलकत्ताचो आर्चबिस्प आल्बर्ट विशेन सोज थंयसर विगार आसलो.
दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत दोगांची आतुराय विशेष. मोडांकाप तावन कडाबाक बाजीलाक वर्ग केलो. कडाबा एक मिसांव ठाणे. मिशनरी याजक जावन हरिएकाक धैर्यान हरदें दिवन कडाबांत अभिवृद्धीचो वावर बाजीलान केल्लो. कडाबातावन या तरण्या उबार धडंग याजकाक बिस्पाच्या घराहण कोडियालबायल प्रेसाचो मॅनेजर केलो. एका हस्तीचें त्राण असलेल्या ताका त्याच काळार कथोलिक शिक्षक मंडळेचो मॅनेजर जावनी नेमलो. त्या काळार मंगळूरची दिएसेस कष्टां अनवरांनी मुखार वेताली. बिस्प वितोर रुजार फेर्नांद 1950 देवाधीन जाल्लो. मुखल्या 3 वर्सां मंगळूरचो बिस्प आसलो बाजील पॅरिस रोमाक पळणारी गेल्ले वेळी तरवार अंतरलो. यामध्ये बाप रायमन दोमेल नावार्दीक मंगळूर दिएसीचो बिस्प जावन नेमीत जाल्लो तरी थोड्याच तेंपान ही दिएसीस सोड अलाहाबाद गेलो. जशें जेस्सेच्या बोळवोन तांकिवोंत पुतांक सोड अचकस सैमाच्या दाविदाक विंचले परी देवान बाजीलाक विंचलो. त्या वेळा फकत 39 वर्सां प्रायेच्या बाजीलाक मार्च 22, 1965 येद्यावडा मंगळूर दिएसीचो बिस्प विंचलो. बिशप बेजिलाक बिशप म्हूण नेमाक केल्या उपरांत तो इल्लो ते जावंक इल्लो म्हळ्यार तो इल्लो भियोवन ताका काल करचें म्हणून कळूना अशें म्हणटाले व्हडली माय म्हजी. अखेरेक तो सायकलार पदांगाडी तो रावंड मारता. तो रावंड मारता आनी त्या वेळार तो फुल्ल गामेता. तो गामेरल्या वेळार तो घरा परत तो घरा देवून येताना बाब विचारता काल जालें ते दळा म्हळ्यार म्हजो बाप्पू कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हाका अशें बिशप नेमाक केला म्हणटना तुका तें वजें नाका रे अशें म्हणटा. तो तेजे परत ताजी आवय म्हणटा. ते आवय कितें म्हणटा म्हळ्यार मेरी म्हणजे व्हडली माय कितें म्हणटा म्हळ्यार तुका तो कुरोव नाका. आमी कृषी करनासतना आमकां तो व्हडलो उद्दोग ना ते नाका जाल्यार आवयच्या आनी बापायच्या एका तो मागीर रडता. तेचेतल्या रडता काल करचें म्हणजे ताका कळना. पूण तो आल्तारी कडेन वचून मागता. तो मागून तो मागीर इर्मुजेक येता. तो इर्मुजेक गेल्ल्या वेळार थंय मागीर तो ओप्पाता म्हळ्यार बिशप जावंक तो ओप्पाता. देव तांकिवंतांक विंचिना बगार विंचलेल्यांक तांकिवंत करता म्हणचे बिस्प बाजीला थंय सत जालें. बिस्प बाजील बिस्प जाताना वातिकान दुसऱ्या विश्वसभेच्या निमाण सभेर हजीर जालो. त्या सभे जुंतांनी कितें आयकलें तें धैर्यान कार्यारूपाक हाडलें. लितुर्जींत अर्थाबरीत नवें साव हाडलें. लोकांच्या भाशेंत देवाक आराधन करच्याक वेवस्था केली. कोंकणी भाशेंत पवित्र पुस्तक मिसाल कंताराचें पुस्तक आनी हेर लितुर्जेचीं पुस्तकां परगडच्याक महत्व दिलो. मंगळज्योती कुटुंब हिता सेवा केंद्र असल्या वेवस्थ्यांक वाडयलें. फिरगजांनी आनी शाळेंनी दोतोरनीची सारकी मांडावळ केली. दिएसीचें गवळीक केंद्र रुपीत केलें. लोकांक देवाक आराधन करच्याक सलीस जावच्याक नव्यो फिरगज्यो रुपीत जाल्यो. माय फिरगजांचे वांटेकर नव्यो फिरगज्यो रचल्यो. वाडे ल्हान केले. क्रिस्त एकवट वाडोवच्याक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय रुपीत केले. दिएसीक प्रगतीच्या मेटांनी चलोवंक ताणें बुन्याद घाली, प्रेरण दिलें, पाठिंबो दिलो आनी मुखार वचूंक आमकां ताणें वाट दाखयली. आज मंगळूर दिएसीचो बिस्प जावन खंयचेय निर्धार करूंक वेता आसतना तवळ बिस्प बाजीलाचो उडास म्हाका येता. ताणें त्या काळार त्या कश्टांच्या दिसांनी कशें निर्धार केले त्या विशयान चिंतून आयच्या दिसा हांवें कितें करीत जाय म्हूण समजोवच्याक ताचें प्रेरण घेते आसा. नव्या दिशेची पवित्र सभा बांदच्याक दिएसीच्या आडळत्यांत सर्व धर्मिकांक, याजकांक आनी लायिकांक ताळो दिवच्याक याजकांची सेनेट सभा
दिएसेजीक वारेड्यांक आनी फिरगजांक गवळीक मंडळ्यो उब्यो केल्यो. फिरगजांच्या दुडवालेकाक याजकांच्या जिणे भद्रतेक कोंग्रुवा मंडवळीक एक रूप वेवस्था करप, क्लर्जी मेंटेनन्स अकाउंट, प्री स्टेट फंड असल्यो पारदर्शक पैसा दिश्टीच्यो वेवस्था केल्यो. सबार लायकांक फिरगजेच्या आनी दिएसीच्या राटावळींनी मेतेरपण मेळ्ळें. बिस्प बाजिलाच्या आधुनिकपणाचो वावर धर्मीक सुदारपांत उरलो ना. लोकांक मुळावें शिक्षण मेळच्याक गांवच्या मूल्यांनी शिकपा संस्थे सुरवातले. कितल्यो अडकळी आयल्यारी सांजुजे असायलम वर्कशॉप, फदमुल्ल राजपत्र आनी हेर आस्पत्र्यो आधुनिकीकरणाक वावर केलो. विश्वविद्यालयांत क्रिस्तांव शिक्षण बसका चेअर इन क्रिश्चियनिटी वेवस्था केली. लोकांच्या सेवेक कॅनरा ऑर्गनायझेशन फॉर डेव्हलपमेंट अँड पीस CODP, धनात्मक संमोहन वाडोवच्याक कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर प्रारंभ केल्ले ताणें प्रादेशीक मट्टार संदेश संमोहन आनी संस्कृती प्रतिष्ठान उबे करूंक वेवस्था केली. लोकांच्या सेवेक सबार भलायकी केंद्रां सुरवातलीं. कथोलिक शिकपा मंडळेकाल सबार शिकपा संस्थे सुरवातले मात्र न्हय, धार्मिकांक सयत आधुनिक शिकपाचे संस्थे सुरवातच्याक पाठिंबो दिलो. जर आज कॅनरांत शिकपा प्रमाण उंचल्या मट्टाचो आसा तर तातूंत बिस्प बाजिलाचो पात्र म्हत्वाचो आसा. कॅथोलिक विद्या बोर्डांत येदोळ आशिल्ल्या बरोबरे खाली प्रायमरी इस्कॉला मात न्ही, आमी ती 8th स्टँडर्ड या 7th स्टँडर्ड म्हणसर हाडिजे आनी उपरांत कॉलेजी आमी करिजे. आनी त्या खातीर शिक्षक याजक जायचे म्हणल्या उद्देशान जायते याजकांक उंचल्या शिकपाक ताणें धाडले. आनी कशें तो शिकपातय चड गमान दिवन आमच्या लोकांन हळल्यांनी कॉलेजी स्थापन केल्ल्या वरवीं तांणी शिकाप जोडिजे म्हणले आलोचना ताची जावन आशिल्ली. अशें गवळी बापाक दूरदृश्ट ह्या विशयांत आशिल्ले म्हणून हांव स्पश्ट सांगता. बिस्प बाजिलाक मिसाव वावरांत एकदम उर्बा आसली. कडबा आसतनाच मिसाव याजक जावन तो वावर उरलो. आपूण बिस्प जाल्ल्या उपरांत मंगळूर दिएसीजीन मिसावाच्या वावराक पाठिंबो दिलो आनी दिएसीच्या कोणशांनी आशिल्ल्या फिरगजांनी भावार्थ विस्तारावंक आनी बोळ करूंक वर्तें सदांच ताणें केलें. ताच्या मिसांव वावराच्या पैसा दिश्टाव्याची एक वर्ती साक्ष बिदर मिसांव. गरीब लोकांच्या सेवेक कितेंच वेवस्था नातल्ल्या त्या पयशिल्ल्या गांवच्या दुबळ्या धाकट्यांची बिरमत पावून थंय वचून ताणें सेवेचे आनी शिकपाचे संस्थे सुरवातले. आपल्या जल्म दिसाक कोणीय सैरी दैरी इनामां हाडून आयल्यार ती इनामां गुटान आनी कोणाक दिवन तांचे लागीं दानां मागून आपल्या वांटाचो कर्सा दुडू करशीनाशें दवन बिदार धाडलो. आपल्या भलायकेचें चिंतिनाशें त्या पयशिल्ल्या गांवच्या दुबळ्या धाकट्यांची भेट केली. हांगा तावन याजकांक धर्मिकांक धाडलें. गवळीक परिशदेंच्या संद्यांकय बिदार वेचाक तो प्रेरेपीत करतलो. ताका बिदार असो हुस्को इतलोय आसलो की बेगीनच तो मंगळूर सोड बिदार असो पयलो बिस्प जावन वचूंक तयार आसलो. आज गुलबर्गा दिएसीज उबी जाल्या वाडोनूच आसा. हाच्या फाटल्यान बिस्प बाजिलाचो वावर आनी हुस्को विशेष आसा. सगळ्या भारतांतच आमची मंगळूरची दिएसीज मिसांव वावर अनेका दिएसीजेंत तो प्रारंभ करण तसलो एक वावर करूंक पयली दिएसीज जावन आसा मंगळूरची. ताच्या पयले या मागीर दुसरे खंयच्याच दिएसीजेंत अशें अनेका दिएसीजेंत वचून मिसांव वावर सुरू केल्लो ना. मंगळूर दिएसीज पयली आनी हातूंत पिशू बाजिल जावन आसा एक पायोनियर. हाका ह्या वावराक बेटांक काडिल्लो विशेश आसक्त आशिल्लो मिशनरी बिसायब म्हणून आमी म्हणूं येता. हळ्ळ्यांतलो आनी
त्या मट्टार खीळ म्हणून लोकांनी चिंचो तांकां वयर हाडले. हाचे मादिगा कम्युनिटी, मादिगा पंगड ही जावन समाजींत आनी शिकपांत आनी भलायकेच्या संगतींत वयर आयलो आनी हाका कारण बिशप बाजील. पापा मंगळुरांत बेस बाजिलाच्या शतिवंत मुखेलपणाची साक्ष मंगळुराक पापा आयिल्ल्या संदर्भांत पळोवंक मेळटा. पापा जुआंव पौल II फेब्रेर 1986 इसवेंत इंडियाक आयिल्ल्या संदर्भार ताणें एका दोनपराकपणी मंगळुराक येवचे बरी केल्ली ताची शती वर्ती. त्या प्रास वर्ती गजाल फेब्रेर 6 बचप्यांच्या मैदानार जमल्या 6 लाखांवयर लोकांक केल्ली ती मांडावळ सरकाराच्या सक्कड वेवस्थ्या सोवें हातांत हात दिवन घडोवन 10,000 वयर स्वयंसेवकांक एकठांय करून खंयचीच कितेंच उणेपण येनातले बरी वेवस्था केल्ली ती तांकच विचित्र. ह्या संबंधी तयारेच्या सभेंत बिस्प बाजिलान आनी विगार जेराल आल्शेंद्र सोजान रोमातावन एक पापसाहेब येता पूण ताका पळोवंक लाखांनी आमच्या गांवचे पाप साहेब येतात. तांकां जोगती सेवा आमी दिल्यार खऱ्यान रोमांतल्या पापसाहेबाक व्हड संतोश जाता म्हणली ताची उतरां अजून उगडासाक येतात. बिस्प बाजिलाची जीण एकदम सोंपी, कोण मानू ना मानू. बिस्प बाजिलाची जीण एकदम सोंपी. ताणें नमेरलेले कितलेगी विगार निर्देशक थोड्यापुणी सवलतेंचे दफ्तर वा बरें वाहन दवरून घेवन आसले तर हाचे लागीं तें 200 अंबासिडर कार आनी बिस्पाच्या घराच्या दुसऱ्या माळयेर एक ल्हान कूड. दिएसीच्या महत्वाच्या दाखल्यांचे आनी एक ल्हान बिस्पाचें वस्तें कूड आनी त्या कुडाचो कोणसो बिस्पाचें दफ्तर. बिस्पाक मेळोवंक सोग गेल्यार चवथ्यान भायर रावची परिगत. बिस्पाच्या वस्ते कुडांत भोव उणें फर्निचर, गजडिनांतली मांद्री आनी वोल हांतुळलेली काठ, वासपा मेज आनी एक कदेल. बिस्प बाजिलाची बरी भलायकी ताच्या साद्या खाणाचेर हुंदून आसली. नमुन्याच्यो चटण्यो ताका रुचताल्यो. पोटकोळा फुलांची, जिरगी मिरसांगेची, गालंबेची, कोळाक गेल्ल्या पालपणसांची, कोळाक गेल्ल्या तोरांची अशे नमुनेवार चटण्यो ताका आवडटल्यो. कोळाक गेल्ली शिरटां, कांडी, गरे, तोरां ताका एकदम खुशी. ताका बरें जून जाल्लें चिबड कातून ताचेर साकर घालून खावची एकदम आतुराय. ईद मार्ग फिरदेचेक गवळीक भेट दिवन आयले ते वळू ताका पंगरा घालायचे पातळ म्हळ्यार बारी आसले ताका. ते जाल्यार हांवें एपडी कितलेंय काम आसल्यार म्हणजे देगेक दवरली ताका पंगरा घालायचे पातळ एक करणी व्हरून दिवन येताली. दिएसीच्या अभिवृद्धीक जायती वेवस्था करच्या संदर्भांनी सयत तो एकदम सूक्ष्म खर्चाचो. खंयचेय बांदतना रस्ते, इस्कोलां, तोटाचे, इगर्जेच्या बांदपाचें काम जाताना तो एकलोच वचून सूक्ष्मपणी काम पळयतलो आनी कामाची खालेत वायट आनाशें, दुडू विबाडनाशें एक काम कशें सोंपवीत मनशाक जोगते मार्गदर्शन दितालो. बिस्प बाजिलाची जीण शिस्तेची. बिस्प बाजिलाक वेळाक मोल दिवचें, हर एक काम शिस्तेन करचें आनी व्यक्तिगत नितळाय भोवमोगाची. तो खंयच्याय जाग्याक 4 वरांक पावता म्हूण कोणायकी सांगत तर ताचें निळशें कार 4 1 मिनीट तोडो जावचें ना. तशें म्हणून 1 मिनीट पयलेंय येवचें ना. घडयाळार वेळ चुकला तांणी ताचें कार भितरचे पळोवन घडयाळ सारकें खरी येता म्हणून लोक उलयतालो. ताची मिटिंगां 4 ते 5 म्हळ्यार तितलोच वेळ. 1 मिनीट चड ना, उणें ना. ताची मुस्तायकी एकदम सादी, तरी नितळ, साल समकण आनी उलोवणें शिस्तेचें. कोणेंच चल्ल करूंक जायनातलेलें. दडंग जीव, गणगणीत ताळो. आमी पळयल्ल्या मुखेल्यां पैकी बिस्प बाजील एक नॅचरल लीडर ऑफ मेन, मनशांचो सहज मुखेली. बिस्प बाजिलाक दुबळ्या धाकट्यांचो विशेष मोग, तशेंच आपल्या याजकांचो ताका वर्तो हुस्को आसलो.
ताच्यो गवळीक बेठो लांब काळाच्यो उण्यार 3 दिसांच्यो त्या बेटेवेळी दुबळ्या धाकट्यांच्या घरांक भेट दिवन पिडेस्तांक कुमगार व्हरूंक तो केदीन सुखान आतुरलो. तसल्या संदर्भांनी ताच्या बोल्सांनी ल्हान इनामां आसतालीं. कोंत, आर्लुक्यो, चॉकलेटां, सांतांचे रेजिस्टर अशें कोणाक कांय ना कितें लाभतालें. बिस्प बाजिलाक प्रकृतीचो विशेष मोग, झाडां लावची, रूख झाडांचो पोस करचो ताचो हव्यास. बिसायबाग गोरवां पोसचें, दुकर पोसचें आनी कुंगळां आनी पोसचें म्हळ्यार मस्त इंट्रस्ट. तें आमकां करूंक तो प्रसाद जालो. मोचे मूस पोसचें एक हॉबी ताची. एणें येवन आमच्या तेणें खंय आसल्यार तो धरतालो आनी जाय आंगात गूड धरून चलतालो. आनी क्रेशीचें थंय फुड्याल बैलांत मस्त रांदयांनी तो करयतालो. हांगा आयल्यार आमकां प्रसाद दितालो करूंक रांदयांनी पुरा. आपल्या आदारी बिस्पाक लुवीस सोजाक कॉन्सेक्रार केल्ल्या दिसा उमाळ्यांनी बरोवन ताणें सिमियांव प्रवाद्याक उल्लेख करून हांवें कोणाक पयलो कुमगार दिल्लो तसल्या एकल्याक हांवें याजकी दिक्षा दिल्या आनी कोणाक याजकी दिक्षा दिल्ली तसल्या एकल्याक आज हांवें बिस्प जावन कॉन्सेक्रार केला. म्हज्या याजकी जिविताचें सक्कट सोंपण पुर्तें जालां. आतां जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या सेवकाचो आत्मो तुज्या गोपांत घे म्हळें आनी ती उतरां फकत 4 म्हयन्यांनी सत जालीं. आपल्या 70 वर्सां प्रायेर सप्टेंबर 5, 1996 तो देवाधीन जालो. सप्टेंबर 8 वयर नवे जेवचे फेस्त देखून दिएसीच्या वडिलांनी ताच्या निकेपाची रीत 9 तारखेर करची आनी कुटुंबाचें फेस्त सोंप्या रितीन चलोवचें अशें उलो दिलो. हजारांनी कुटुंबांनी त्या वर्सा नवे जेवचे फेस्त पाटी घाल्लें. 9 तारखेर बिस्प बाजिलाच्या निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक मिलार इगर्जेंत अवकाश दिल्लो. लोक हरियारींनी आयिल्ल्यान एकल्या किणभर तरी ताच्या मुखामळार दिश्ट घालच्याक अवकाश मेळनातलो. हर एकलो आपल्याच घरा कोणगी अंतरला, आपल्याच जिवाचो एक भाग पयस जाला अशें दुकां घालतालो. निमाणें रुजाय कॅथेड्रलांत ताचे कुशे प्रमाणें आर्च बिस्प अल्बर्टच्या फोंडा मुळांत ताका निखेपिलो. आज परत फाटल्या इतल्या वर्सांनी ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाचो फळ आमी जोडते आसांव जाल्ल्यान उपकारी मनान ताचे कुशीन गुवन पळयता आनी देवाक अर्गां दिते आसांव. इतल्या महान दैरादीक शातिवंत बिस्पाक आमकां दिल्ल्याक देव ताका ससनाचें इनाम दिवन दी. सर्गाचें राज ताका बसयलां तें ताका फावो जावं दी आनी ताचें थंय आसलें उणेपण आमच्या मागण्या मारिफात आमी भरती करून दिवया. ससनाचो विशेव देव आमच्या गवळ्याक लाभोवन दी म्हणून आमचें मागणें. बिस्प बाजील आमकां सांडून वचोन ह्या सप्टेंबराक 25 वर्सां जालीं. ह्या दिएसीच्या आनी दिएसीजीक संबंद जाल्ल्या सोमेस्तांच्या जिवितांत ताचो वांटो आनी ताचें ऋण महत्वाचें आसा. रीण फारीक जाता, ऋण फारीक जायना.
बिस्प बाजिल सल्वादोर सोजू एक परजळीत नेकेत त्याच्या जीविताच्या परजळाविषयी 50 जणांनी निघलेल्या लेखनाचा संग्रह प्रोफेसर स्टीवन कॉड्रेस कर्मुदेनं संपादित केला. या पुस्तकाविषयी विवर दिवंक आणि व पुस्तक लोकार्पणाचे कार्य सोलून व्हरूंक संपादक स्टीवन कॉड्रेसाक हांव मुखार आपयतां. ताचे थंय संतोष पावता कित्याक कितेंच फावो न्ही जाल्ल्या म्हजे मारिफात सबार वर्ती कामां ताणें केल्यांत ताका जावं महिमा सदांकाल अदीक मनादीक बापानो आनी जमलेल्या समेस्तानो. कांय एका वर्सातावन आमचो महान मुखेली अमर उगडासाच्या बिस्प बाजिला विशीं पुस्तक तयार करूंक हांवें सुरवात केलें आनी त्या वावरान आज घेतलां तें रूप पळयतना कोणाक तरी व्हड संतोष जातास. दोगां आर्च बिस्पांनी 5 जाणां बिस्पांनी सबार नामनेच्या याजकां धार्मिकां लायिकांनी बरयलेल्या लेखनांक एकठांय करचें संपादीत करचें भाग सर्वेस्वरान म्हाका दिलें आनी ह्या कश्टां काळारी बिस्प बाजिलाचे सुमार 250 फोटे संग्रह करूंक जालें. तें सकड एकठांय केल्लो पुस्तक आतां आमच्या धर्माध्यक्षांनी बिस्प पीटर पॉल सल्डाना बापांनी आनी ताचे सवे उरलेल्या दोगां बिस्पांनी मेळून लोकार्पण करच्याक हांव विनंती करतां. बिस्प बाजिलाच्या फिरगजेचो विगार बाप अँड्रू लिओ बोंदेलचे विगार तांणी तो पुस्तकाची पोटली मुखार दिवची. या पुस्तकाच्या संग्रहात निरंतर सहाय्य दिल्ली आसात. बहुमानाधिक बाप जे.बी. क्रास्ता, बहुमानाधिक बाप ओनिल डिसोजा आणि बहुमानाधिक मॉन्सिंजर डेनिस मोरस आणि म्हजी यजमान वा पतीन श्रीमती ग्लॅडिस क्वार्टर्स हांकां पयल्यो प्रत्यो दिवचे म्हण हांव विनंती करता. गवळी बापान ते 4 जाणांनी मुखार येवचें. मात जे.बी. क्रास्ता Monsignor Dennis Morris. या पुस्तकाचो मुनाफो आम्ही प्री सेल करचे बूक आणि तशें आयिल्लो दुडू हांवें बसायिल्लें बाप ओनिल डिसोजान 1 वर्सा आदी हांवें ताचे कडेन डिस्कशन करतना अशें करया म्हणून एका कुटुंबाक दिवचो म्हणून तांचें घर बांदूंक फादर सिप्रियन पिंटो आनी तें कुटुंब आसा जोसेफ मार्शल पेरमानूरचें. जोसेफ मार्शल नाजाल्यार बाप सिप्रियन पिंटोन गवळी बापान तावन चेक स्वीकार करचे म्हणून जोसेफ मार्शल आयला. मुखार बूक विकून गेल्ले बरी तांचें घर जावंक 1 वर्साक आमी आदार दितले. तशेंच देसच्या गरबांच्या योजनांक त्या पुस्तका खातीर आयिल्ले पयशे आमी वांटून दिता. गवळी बापांक दिवंक हांव ल्हान मनीस.
एक कळवणी आयच्या दिसा पुस्तक विक्र्यानंच आमी दिता आमच्या दानींक आनी येदोळसू प्री सेल बुकिंग केल्ल्यांक आमी टपालार पोस्टार धाडटा देखून दयाकन सुदारसून आयच्या दिसा 2 बुकांक 500 रुपये एका बुकाक 300 रुपये भायर थंय विक्रो चलते आसा सुमेशांक देव बरें करूं. Professor Stephen Cotter तशेंच बिस्पांक देव बरें करूं. बिस्प बाजील सोजो मंगळूरचो बिस्प जावन आसतना आयची उडपी DSC सयत मंगळूरचो वांटो जावन ताच्या आडावत्याखाल आसले. आज उडपी DSC बिस्प आदेक मनादेक जेराल्ड आयजाक लोबो आमचे मदें आसात. तांणी आपलो संदेश दिवच्या तांचे लागीं हांव विनंती करता. अधिक मनाधिक गवळी बापानो, विगार चरल चान्सलर आणि रेक्टर बापानो, यासक बावानो, धर्म भयणीनो, देवादीन बिशप बेसिल हाच्या कुटुंबादारानो, तशेंच सुमेस्त मोगाच्यानो. हांवें नोवेंक सांगूंक कितेंय ना. येदोळसो पत्रांनी तशेंच आतां डॉक्युमेंट्रींत शर्मा वेळार बिशप बेसिला विशयांत जायत्यो संगती आमी आयकल्यात. पूण सांगचो व्यक्ती मात्र दुसरो आसा, तितलेंच, दुसरें कांय ना. नवें मोटव्यान सांगचें तर 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. पयल्या सुवातेर तो एक खरो मुखेली जावन आसलो. तुजीं कृत्यां हेरांक सडीत सोपनेवंक, सडीत शिकोवंक आनी सडीत वावरूंक प्रेरण दिता तर निजायकी तूं एक मुखेली, म्हणटा जॉन एडम्स. ल्हानपणांत तावनूच मुखेलपणान बरो नाशिल्लो. बिस्प बाजेल मोडान काफांत फकत एका आवदेक सहायक विगार जावन आसलो. सोडल्यार उपरांत स्वतंत्रपणी विगार जावन पिरगजेची जबाबदारी आपल्या खांदार घेतिल्ली. हेंच ताचें मुखेलपण कुडियार बायल प्रेसचो मॅनेजर आनी कातोलीक विद्या मंडळीचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिवंक ताका प्रेरण जालें. भूतरण्या प्रायर धर्माध्यक्ष जावन नेमाक जाल्लो म्हणल्यार वडविकायेक पात्र जाल्ल्या बिस्प बाजेलाक दिक्षा मेळटना फकत 30 आनी 9 वर्सां प्राय. मंगळूरचो धर्माध्यक्ष रेयमंड मेल्लोक अलाहाबाद DSCक वर्ग जाताना पापा पाऊल सवेची सूक्ष्म दिश्टीक पडले यासक बाजेल सोजाचे मुखेलपणाचो शेगोन. निराशावादी वाऱ्याक दुर्सता, आशावादी वाऱ्याची दिशा बदलूंक राखता. पूण एक खरो मुखेली आपले तारून वाऱ्याच्या दिशेक एडजस्ट करता, म्हणटा जॉन मॅक्सवेल. बिस्प बाजेलान ताच्या मरणा घडये पर्यंत लांब 32 वर्सां धर्माध्यक्ष हुद्दो सांबाळून आपल्या मुखेलपणाक नवो परजळ दिलो. मात्र न्ही, एक खरो मुखेले म्हणलें ताणें आपल्या जिणेंत दाखोवन दिलें. आज आमी पार्टिसिपेटरी चर्च, मेतेरपणाची पवित्र सभा ह्या विशयांत आयकता, उलयता आनी येता ती सिनोद सभाय हो विशय घेवन चमकता. पवित्र सभेचे स्वरूप नवें केल्ल्या दुसऱ्या वातिकान महासभेंत खुद्द भाग घेवचो अवकाश नवो बिस्प बाजेलाक मेळिल्लो. हाचो ताणें भरपूर फायदो जोडलो. महासभेचो फळ जावन जारी जाल्ले सर्व नवे सांव ताणें उक्त्या मनान स्विकार केलें आनी ताचे मंगळूर DSCन तें कार्यगत करूंक प्रारंभ केलें. विशेश करून DSCच्या आडाळत्यांत
सर्व देवपर्जेक मेतेर करच्या वावरांत तो उर्बेस्त जालो. याजकांची सनेट सभा, देशजेची गोवळीक परिशद, तिर्गजंत गोवळीक मंडळ्यो आनी आर्थीक परिशदो, वाराडो मंडळी अशें स्थापन करण, लायकांचे मेतेरपण वाडोवची, 6 जबाबदारेची आनी 6 वावराची पवित्र सभा ताणें मंगळूर दिएसीजेंत रुता केली. दिएसीजेंत आज दिसून येवचे लायक मुखेलपण बिस्प बाजेलान लगभग 60 वर्सां आदींच हातीन घेतलेल्या मुळाव्या वावराचो फळ म्हणून मानून घेवंक आज आमकां वर्ती दादोसकाय भोगता. सांप्रदायिक रितीर प्रे पे आनी ओबे मनशाक मात्र सीमित आशिल्ल्या लायक भावार्थ्यांक पवित्र सभेंत याजकां आनी धार्मिकांच्या 6 वावराड्याच्या वडविक्याक उबारूंक आराम केल्ली कीर्त बिस्प बाजेलाची. जे कितें ताणें लायकांक मुखेलपण दिल्लें आज तें वाडोवन आसा आनी जायते मुखेली आज दिएसींत आमच्या आनी तशेंच हेरे कडेन परजळटात. तिसरें, ताणें आपले गुवळीपणाची सेवा स्वीकार करता आसतना घेतलो ध्येय वाक्य जावन आसा क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक. तूं 100रांतलो एकलो भोव अदृश्टवंतर, हेर नवाय तुजी जबाबदारी म्हणटा संवसाराचो भोवग्रेस्त मनीस अमेरिकाचो वॉरन बफेट. आपल्या धर्माध्यक्षाच्या सेवेंत क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक म्हळ्यार ध्येय वाक्य घेतलेल्या बिस्प बाजेलान खरेंच तें ध्येय वाक्य आपल्या सेवेंत कार्यगत केलें. नेस मंगळूर दिएसीजेंत बाबार्थ विस्तारांच्या वावरांत बगार पयशेल्या बिदर मिसावटाण्या कुशींनी ताची दिस्त गेली. 1982 इसवेंत फकत पयलें त्या रेल्वे स्टेशनांत मीस पेटयत आसतना 16 जाण मात्र क्रिस्तांव हजर आशिल्ले आनी आज ताच्या रगत आनी घाम वरयल्ल्याचो फळ जावन थंयसर एक नवी गुलबर्गा दिएसीस आसा जाल्या काळोखाक दुर्सोंच्याकी एक वात पेटे म्हळ्यार सांगणे सारकें क्रिस्ताच्या सुवार्थेचो सुवाद बिस्प बाजेलान मंगळूरांत तशेंच पयशेल्या बिदारांत वांटून घेतले वरवीं आज लगभग 9,000 येदोळसो कातोलीक जाल्यात. हेर जायते बावतिस्म स्वीकार करूंक शिकोवन जोडूनच आसात. हें क्रिस्ताच्या उजवाडांत चलोवंक तो आदार जाला. गोवळीक वावर म्हळ्यार पुरसाक वेंग मारची आनी तो घेतिल्लो पुरीस आखेर पर्यंत तिरासानेन ताणें तो वावयला. सुमयाक पवित्र सभेक पातयेनेचो साखर कसो तो रावला आनी देखून आज तो आमचे मदें अमर जाला. तर सुमयान बसयल्लें तें सर्गीचें राज तोच पुनर्जीवन क्रिस्त ताका फावो करून म्हण मागोवन हो एक अवकाश म्हाका दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणचे सवय म्हजी उंतरां हांव सोंपयतां. देव बरें करूं. गोडी बापानो तुमच्या अर्थभरीत संदेशा खातीर उपकार बावडचे श्रेष्ठ मनशाचे सैम हे सोबीत आनी मोठ्या कार्यांत हाजीर जाल्ल्या आनी हें कार्य यशस्वी जावंक कारण करता जाल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक आमचे मुखार मंगळूर दिएसीचे विगार जनरल भौमानाधिक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना. मोगच्यानो देवादीन बेझिल साल्वादोर डिसोजा हांच्या मरणाच्या 25 वर्सां संदर्भी आसा केल्ल्या आयच्या मिसाच्या सगळ्या कार्याक साखर सुमेस्तांक दिनवास पाठोवंक हांव कशी वतां.
येदोळस विकारांनी आनी तशेंच गवळी बापांनी इगर्जेंत थोड्यांचो उपकार बावडला हांवें बरोवन हाडलें तें रिपीट जाता जावंक पुरो जशें उडपीच्या बीस साहेबान सांगिल्लें बरी विशय तेच पूण मनीस दुसरो देवादेन बिस्प बाजेला थंय गौरवान अभिमान पावसो लोक अविभाजीत मंगळूर येसुदेंत जायतो आसा पूण आयच्या परिगतेंत सगळ्यांक सांगता येवंक साध्य ना म्हणलें आमी जाणाव देखून सर्व लोकांक प्रतिनिधित्व करच्याक म्हणले बरी आमी थोड्यांक मात ह्या भक्ती कार्याक आपोवणी दिल्लें पूण जनार्दनान राखणो आनी हेर पत्रांनी आयच्या ह्या संभ्रमा विशयांत कळीत केल्लें तुमकां सर्वांक आनी साकार दिल्या सर्वांक आमचो गवळी बाब भोवमानादीक दोतोर पिटर पावल सल्डानो आनी सगळ्या DSC तर्फेन देव बरें करूं म्हणून हांव कशी व्हरतां देवादेन बिस्प बाजेलाक सर्वां प्रासून 3 तरान समजल्ले व्यक्ती जावन आसात आमचे आदले गवळी बाब अतिमानादीक अलोशियस पावल डिसोजा तांच्या बिस्प बाजेला सवय जायत्या रितींनी वावर करून तांच्या उपरांत DSCचें सुखाण आपल्या हातींत घेतिल्लें तांणी आयच्या दिसा तांणी पवित्र मिसांत 6 बेटवणी करून देवाच्या उतराचो नियाळ दिला ताचो हांव उपकार बावडटां देवादेन बिस्प बाजेल DSC गवळी जावन आसतना मंगळूर आनी उडपी DSC एकच DSC जावन आसली उडपी DSCच्या ह्या जागांक धार्मिकांक आनी बावट्यांक आज हांगासर हजर जावंक साध्य ना जावंक ना तरी सगळ्या तर्फेन उडपी DSCचो गवळी बाब अतिमानादीक जेराल्ड आयझॅक लोबो हांणी येवन संक्षिप्त तरान पूण विस्नार उतरांनी देवादेन बिस्प साहिबाचो उडास जिवाळ केला तांकां हांव आमच्या DSC तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या DSCच्या ह्या जागांक धार्मिकांक आनी लोकांक प्रतिनिधित्व करच्याक आमी आज DSCच्या सेनेट सभेक आनी DSCच्या गवळीक परिशान्यांक मात्र आपोवणें दिल्लें तांकां आनी देवादेन बिस्पाच्या मोगान आनी अभिमानान हजाराच्या हेरसो लोकांक दम भयणीक आनी ह्या जागांक देव बरें करूं देवादेन बिस्प बाजेलाच्या कुटुंबाच्या जायत्या सान्यांक आमी आपोवणी दिवंक ना तरी आपोवणी दिल्ली ताची लक्षिमी कुटुंबाची आयल्यांत ताचो हांव उपकार बावडटां रोजाय कॅथेड्रलाचे सगळी मांडवळ सोक्त रितीन करूंक वावरलेल्या विगार भोवमानादीक आल्फ्रेड पिंटो सहायक याजक बाब विनोद लोबो तशेंच मनादी बाब विक्टर फिरगस गवळी परिसर उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सगळ्या फिरगस गवळीक परिसर सान्यांचो उपकार बावडटाना आयची देवस्तुती मांडवळ केल्लो मंगळा ज्योतिषो डिरेक्टर मनादी बाब विजय मचादो गायन केल्या कोयर सान्यांक मिरनामाक स्टेज एंड साउंड सिस्टम मिस्टर लॅन्सेडी क्रास्ता आनी स्टीवन फर्नांडीस तशें बस कमांडोवर केल्या मिरनाम मिस्टर मार्सेल डिसोजा फळाराची वेवस्था केल्या मिस्टर एंटनी डी सिल्वा तशें रुजाय फ्रिगेजीच्या कोविड-19 सेफ्टी कमिटी आनी साक दिल्या हेरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवादेन बिस्प बाजेला विशीं एक बरें चिंता पाठोवन ताका लक्षिल्ल्यान वळखातल्यान तावन आनी ताच्या अभिमानी तावन अनुभोगाची लेखनां बरोवन बिस्पा विशीं एक पुस्तक संपादकपण करून आज तो पुस्तक मोकळीक करूंक फुडें सरलेल्या मानेस्त स्टीवन कॉड्रस आनी हें कार्य चलोवन वयल्या ताका हांव अभिनंदन पाठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा बिस्प बाजेला विशीं माहेत जमोवन एक बरें डॉक्युमेंटरी तयार करून आज प्रदर्शनाक घाल्ल्या आनी आयचें कार्य निर्माण आनी फोटोग्राफीचें मांडवळ तशें बॅकड्रॉप केल्लो कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचो निर्देशक मनादी बाब अनिल आयवन फर्नांडीस हांचो आभार मानता आयच्या सगळें कार्य लायव्ह प्रसारण केल्या डिवायन वर्ड मिडिया सगळ्या सिब्बंदेक आनी हेर माध्यम वर्गाच्यांक प्रेस रिलीज दिवन सहकारिल्ल्या DSCचे PRO मनादी बाब विजय लोबो आनी मानेस रॉय कस्लिनो तशेंच हेर प्रेस मिडियाच्यांक देव बरें करूं आनी अकरेक मोगाच्यानो एका व्यक्तीचो उल्लेख हांवें अकरेक दवरला आमचो गवळी बाप अतिमानादीक दोतोर पिटर पावल सल्डाना हांणी आयच्या सगळ्या कार्याक सगळें मार्गदर्शन दिलां मात्र न्ही आसता आयच्या पवित्र बलिदानांत प्रधान याजक जावन देवादेन गवळी बापा पासत मागलां आमच्या सर्वां तर्फेन ताचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा एक वा आनीक रितीन साक दिला सुमेस्तां देव बरें करूं हें कार्य बऱ्या रितीन जावंक चूक मार्गदर्शन दिल्ल्या विग्रह जेराल्ड बापांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां
हांगासर हे कार्य सोंपता 2 विशय आज हांगासर प्रदर्शीत जाल्ले धाकल्या चित्र डॉक्युमेंटरी हे सर्व लोकांक पावीत करूंक तुमच्या व्हॉट्सॅपार मेसेज पावल्या जाल्यार ते दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करा आनी दुसऱ्यान हांगासर आज मोकळीक जाल्लो बुकी तो कान घेवन आनी ताच्यातून प्रेरण जोडूंक प्रयत्न करा. भायर वतस तुमकां कानाची पटलेची वेवस्था केल्या ते सगळ्यांनी स्वीकार करचे म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता. आमच्या दिवशीचो याजक बाबू वर्धनवास पोरच्या राती तो अंतरला आणि आज ताच्या मरणाची रीत वलेन्सिया त्रिभुजन चलतना आता एक घडी भर आमी समेस्त उबे रावया आणि ताच्या आत्म्याक शासनाचो विशय मागया. संगत म्हणूया शासनाचो विशय दिताका हे सौम्य निरंतर प्रकाश तांचेर फाके समाधानान तो विशय घेवन दीत. आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं.